2013 हे पुस्तक प्रकाशित जाता, कविता संग्रह प्रकाशित जाता, तो 2017 पर्यंत हेचेर कोणूच कांयच उलयलो ना. बाय आयदा वेगस हे आतां जागे जाला म्हणटा आनी तें काडटा आनी तेजेर विष्णू सुर्या वाघाचेर FIR फायल करता. हो FIR फायल करपाक हांव तेका कांय तसो कांय म्हणूंक सोदिना, पूणटकूच इतको तेंप तूं खंय आसलेलें हो तेका म्हाजो पयलो प्रश्न. दुसरो प्रश्न, आयज विष्णू वाघाची परिस्थिती कितें आसा तें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. तर तेणे धड उलोवंक जायना, धड तेजे कडेन उबो रावपाक जायना आनी धड तेका कितें हेजेर कॉमेंट्स करतले ते केन्ना जावचे आनी जावचेच ना दिसता म्हाका. म्हणटकूच ह्या वेळाचेर आयदा वेगस तेजेर FIR फायल करता म्हणून मनान खंय तरी खटकता. कित्याक सांग, विष्णू वाघ तर आयज उबो आसलेलो, तेजे कडेन बेफेस करून जाल्ली आसलेली जाल्यार आमची कोणाची तेका गरज लागची नासलेली. हेज्या पयलीं पुंडलीक नायक आनी मावजो हेणेंय तसलीं पुस्तकां बरयल्यात. तेजेर आयज पासून कोणें FIR आनी कोणेंच कांय सेन्सरशिपूय केली ना. आनी हांव सखी बिकी म्हणटा पळय ते आमची मासिकां आसताली ती सदांच वाचपी, तितून सरळ सामके सेक्शुअल गजाली सारके एंटायर आमच्यो सामक्यो नाका जाल्ल्यो आसलेल्यो त्यो पासून छापता आनी छापताय वयताल्यो. आतां थोड्योश्यो त्यो मातश्यो मॉडिफाय कश्यो केल्या, पूण तेन्ना पासून कोणाचोच आक्षेप नासलेलो, कोणाचोच खंय FIR जाला म्हणून आमी आयकोंकूच ना. अशे प्रत्येक गोश्टीक खुबशे आसा. पुस्तक वाचलेलें जाल्यार ताका सारको अर्थ तेचो कळटलो आसतलो कितें म्हणटा पळय तें, अशें म्हाका तरी दिसता. हें पुस्तक तर वाचीत हांवें वाचलां आनी म्हाका तितून कांय अशें गैर दिसना. दुसरी गजाल, येदो व्हडलो डॉक्टर नंदकुमार कामत हो पासून आयज विष्णू वाघाक सपोर्ट करता. अशे कितकेशेच लोक विष्णू वाघाक ते फावरेबल उलयता. ते शिकलेले न्हू अशें न्हू, ते अडाणी अशें न्हू, ते लोक ह्याच फिल्डांच्यान व्हडले प्रोग्राम करून आनी व्हडले हेजेर आमचे एकामेका कडेन भासाभास करपाक सदांच आसता. म्हणून हे लोक तर खरेंच तर तितून कितें आसलेलें जाल्यार हेच लोक सांगताले आसलेले हें वायट, हे समाजाक घातक, हे समाजान अशें जावंक जायना आसलेलें, हे समाजाक वचोंक जायना आसलेलें, हे उलयताले आसले. डॉक्टर नंदकुमार कामती सारकेलो येदो व्हडलो मनीस विष्णू वाघाक तर हेका सपोर्ट करता तर जायत जाल्यार म्हाका दिसना तेज्याकून व्हडले लोक आसतले ना म्हणून हांव, पूण आयज हे लोक तांकां सपोर्ट करता. भितरले दुसरे जे साहित्यीक आहात ते ताका, फॉर एग्जाम्पल आमचो एन शिवदास, मागीर तो आमचो आमोणकार, बाकीचे ते खुबशे लोक पयलीं तेंची एक बैठक जाली फर्मागुडी, थंयसर तेंच्यांनी बी तांकां सपोर्ट केला. पूण हे आयदा वेगसान कितें केलां तें म्हाज्या दृश्टिकोनांतल्यान तरी सारकें न्हू. तेणें पुराय पुस्तक वाचचें आनी कितें तितूंतले सगळेच थोडेच ते कितें आहा अक्षील आहा पळय तेंच म्हटलें म्हणून जायना. टोटल पुस्तकान कितें बरयलां आनी खंयसर तेजेर त्या वेळाचेर अन्याय जाला आनी तेणें कितें तें आतां जालां म्हणूंक ना, त्या आपल्याच्या भुरगेपणान आपणें पळयलां आनी आमचे फॅमिलीचेर आवय बापायचेर आनी आपल्याचेर आपूण ल्हान आसतना हें तेणें थोडें स्पश्ट तितून कथीत केल्लें आसा. तें कित्याक वाचिना आनी हें तशें न्हू कित्याक म्हणिना. नाजाल्यार ते थोडे लोक तेंचे थोडे लोक आजून पासून जिवीत आहा, तेंचे कडेन वचून विचारचें. ह्या वेळाचेर हे तेजेर आरोप जाल्या ते म्हाज्या दृश्टिकोनांतल्यान तरी सारकें ना अशें म्हाका तरी दिसता. म्हणटकूच बाकीच्यो गोश्टी उरता पळय मागीर तो पुरस्कार मेळपाचो काय ना मेळपाचो ते थंयसर कंपिटिशनाक दवरपाचें काय ना दवरपाची ती वेगळी गोश्ट आसा. म्हणटकूच हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याक सांगलां, मुख्यमंत्र्यान हितून सकल चवकशी करून आपूण कितें आहा तें पळयता म्हटलां आनी जाता तितके हे केसीत आपूण A1 करपाचो प्रयत्न करतलो हें म्हाका तेंच्यांनी आश्वासन दिल्लें आहा. A1 म्हणजे क्लोज करप, आमची केस क्लोज करप. खुबश्यो अश्यो केल्ल्यो आसात.